गोंयांत येवपी मनीस वो आपल्याक कदाचित म्हणजे परवडना म्हणून रेंट बायक आनी रेंट कार जी आहा पळय न्ही ही घेवन भोंवता. बट तेंची रोड सेफ्टी हाज्या खातीर आमी पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आनी बाकीच्यो ट्रान्सपोर्ट सिस्टम ह्यो इम्प्रूव करपाक लागल्या. फाटल्या 4-5 वर्सांक वेगवेगळे रिफॉर्म्स आमी हाडपाक लागल्या. आमकां लोकांची सेफ्टी ही खूब म्हत्वाची आसा. सोरो पिवन गाडी चलोव नाकात, बंद करा. पियोवपाचेंच आसा आपल्या घरा कडेन पियात, किंवा जर सोरो बार्रान पिवपाचो आसा दुसरो पियनासलेलो ड्रायव्हर बरोबर घेयात. कारण बरेच एक्सिडंट जे आहा पळय न्ही, म्हणजे एवरेज जर काडून पळयत 80% एक्सिडंट हे सोरो पिवन जाल्ले आसा. तुमी गव्हर्मेंटाक वयल्यान आल्कोमिटर घेवन परत ताका चॅक करपाक लायता, म्हणजे ताजो सोरो कितलो पिला तो पळोवन, आनी परतूय बी ताजी गाडी सीज कर, ताजेर केस फायल कर. ताज्या पेक्षा म्हणजे हांव पियोनाका म्हणना, जेका पियोवपाचो आसा एक तर तेणें आपल्या घरात कडेन बसून पियोवचो, बट पियोन गाडी घेवन निदान रस्त्यार तरी येवचो न्ही, आनी आपल्या कुकर्मांनी रस्त्या वयर जो चलता तेका मारून उडोवचो न्ही. म्हणून हाज्या फुडें आमचे ट्राफीक आनी RTO हे दोगूय ज्यो पब्लीक बसीस चलयता, आमी विचार करता की ते बसीन बसल्या उपरांतूय बी म्हणजे रातच्यो बसी वता. म्हणून म्हाका दिसता RTO डिपार्टमेंटाक फॉर द पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आसपी हांकां कंटिन्युअसली आल्कोमिटर घालून तांकां चॅक करचें, ही सिस्टम म्हाका दिसता RTO डिपार्टमेंटान आमच्या चालू करची.